वर्साचो सादो काळ 16वें सातोळे सोनवार. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. अध्याय 13 ओळी 24 ते 30. जेजून आनी एक गोपाळ लोकांची उरपोवची घाली. आपल्या शेतान बरें बी ओपलेल्या एका मनशा परी सर्गीचे राज. सगळी न्हिदलोली आसतना ताचो दुस्मान आयलो आनी गोवामध्ये नेर ओपून गेलो. शेत वाडोवन कोणसायतूच नेरूय दिश्टी पडलो. गोलकाराच्या वावरड्यांनी ताचे सरशी येवन अशें म्हटलें, दोनया, तुज्या शेतान तुवें बरें बी ओपलेलें न्हय? तूं तातून नेर खंयचो आयलो? ताणें अशी जाप दिली, हे दुस्मानान केल्लें काम. चाकरांनी ताका विचारलें, आमी वचून शेत नोडलेलें तुका जाय? ताणें जबाब दिलो, नाका. नेर उमटीतना घुडी तुमी त्या बराबर गोवूय उमटिशात. लुवणी येसर दोनूय बराबर वाडून दी. आनी लूव दी तेन्ना पयलो नेर एकठांय करून उज्यान घालचे खातीर ताची पेंडकुलां बांदात म्हूण, मागीर गोव म्हज्या कोणान भरात म्हूण हांव लुवतल्यांक सांगतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयच्या दिसा जेजू आपल्या वेपारींतल्यान सर्गीच्या राजा विशीं उलयता. सर्गीचे राज म्हटल्यार एका मनशान बरें बी ओपलेलें आनी थंय दुस्मान येवन गोवाचे त्या मळ्यान नेरूय ओपता. आनी चाकरां दोनयांक विचारतात, दोनया, तुवें बरें बी ओपलेलें न्हय? तर तातूंत नेर खंयचो आयलो? आमी तो नेर काडलेलो तुका जाय? पूण दोनी म्हणटा, हे नेर दुस्मानान ओपल्यात, तर तांकां वाडून दी. दोनूय सांगाता वाडून दी. कित्याक जेन्ना तुमी नेर काडटल्यात तेन्ना गोवूय उमटिशात. पूण जेन्ना लुवतात तेन्ना दोनूय वेगवेगळे करतलो म्हणटा. गोव म्हज्या कोण्यान भरतलो आनी नेर उज्यान घालचे खातीर तांची पेंडकुलां बांदतलो. ओर बांदात म्हणून हांव लुवतल्यांक सांगतलो, अशें दोनी म्हणटा. प्रितीच्या बाबणांनो, हांगासर दोनी म्हटल्यार आमचो सर्गीचो देव बाप. ताणें ह्या संवसारान सगळें बरें ओपलेलें आसा, पूण सैतानान सगळें वायट तातूंत ओपलेलें आसा. आनी देखून आमच्या संवसारान बरें आनी वायट आमी दोनी पळयता. पूण देव जावन आसा, देव वाट पळयता हे नेर बरें जातले काय. हो देव पेशन्स दाखयता आमचे थंय, आनी आमी आमचें जिवीत बदलतले काय. मागुया देवा लागीं आमी सदांच देवा बापा भाशेन पेशन्स दाखोवंक आमच्या जिवितान. आमचें जिवीत सर्गीच्या राजाक सोबता तसलें जावच्याक आयच्या दिसा मागुया. आमेन.